पिसुल्ले गांवचो प्रश्न आमी मांडटात. पिसुल्ले गांव फाटले कांय दीस घुमसता इतलेच खातीर कारण ह्या गांवांत उदक ना. इतलो सुपीक गांव हांव सदांच म्हणटा गोंयांत दोन अशे इतले सोबीत गांव आसात. एक पिसुल्ले, दुसरो रिवण. रिवण तुमी पळयात, झरे व्हांवतात, ल्हानशी तळी, सामके थंय पाणटे, इतले सुंदर गांव. आनी पिसुल्ले तसोच. पिसुल्ले इतलो सुंदर, सामके पूर्ण झाडी बागायती, हांगा शेतां. लोकांनी ही जमीन अशे तरेन ह्या तांबडे मातयेंतल्यान सामके अशे तरेचे भांगर पिकयल्ले. मायनींग सुरू जालें, मायनींग सुरू सस्टेनेबल, स्वयंपोशक पद्दतीन सुरू करपाक कोणाची हरकत ना. पूण जेन्ना मायनींग लोकांची शेती काबार करता, लोकांक अक्षरशः उबंद उडयता, हांगा उदक हो प्रश्न जाला. आनी उदका खातीर लोक झगडटात. उदका खातीर लोक जेन्ना आंदोलन करतात तेन्ना पोलीस हस्तक्षेप करतात, पोलीस लोकांक मारतात, लोकांचो आवाज बंद करपाचो प्रयत्न करतात. मेन म्हटल्यार पाणी चडना, पाणी ना. कंपनीन खोल गेल्या नंतर पाणी सगळं कंपनीच्या पिठान आसा. ते सोड म्हटल्यार ते आयकना. 93 पर्यंत शेतात बनवता, थोडे मदीं थोड्यांनी गेले उदक दिना न्हू. कंपनी मायनींग खूप पाणी भरलेलें आसा. ते कितले वर्सां सांगलें आयकाच ना. कशें जालें, हे पाणी तळ्यान सोडा, तळ्यासून शेतासून सगळ्या कोणाक. आमी आतां मेळुया अशाच शेतकऱ्याक जांकां पोलिसांचो मार पडला आनी तरी तो उबो रावन आपलो प्रश्न मांडटा. म्हाका सांगात, तुमी हो इशू कसो निर्माण जालो? हो विषय गेली खूप वर्सापासून आसा की पिसुल्ल्या गांवांत आमच्या उदक स्कॅरसिटी आसा मोठ्या प्रमाणात. मेन लोकांक सगळ्या वाड्यार पिवपाक उदक ना सद्या. आनी 1997 पासून आमी शेतकरी नागरीक समिती म्हणून आसले आनी ते काम करता. हांव तेन्ना हालीं 95 हांव ग्रॅज्युएट जालो आनी आमचे तेन्ना पासून असले उदकाचे टँकर येताले आमकां मायनींग लोकांनी. कित्याक मायनी खोल गेल्यो म्हणून लोकांक आंदोलन करचें पडलें. लोक गेले पंचायतीन आनी थंयच्यान सांगपाक बाबा आमकां उदक दिया. सो टॅप वॉटर नासलें म्हणटकूच ते टँकरी स्टार्ट जाल्ल्यो आनी त्यो लोक मांडटाले हांगा 3 ट्रिपी जाय, आमकां कमी पडटात 4 ट्रिपी जाय. अशें करून हे टँकरी सुरू जाल्यो. शेताचें उदक कमी जालें. 97च्यान ते काम पाणी ना म्हणून लोकांनी शेत सांडलें. लास्ट आमी 97-98 माती काडून घेतलेली आनी केल्ले. भितर आमकां मामलेदार त्या वेळार अरविंद बुगडे साहेब आसलो, भरपूर सहकार्य केलें. कित्याक तेन्ना मामलेदार आसले. आमचे ग्रिव्हन्स जेन्युइन आहा हें पळोवन तेंच्यांनी मिटींग कॉल करून कंपनीक सांगलें की मायनींग पिठांतलें उदक तुमी सोडा. आनी ते स्वता येयले. आमी दाखयलें सर म्हटलें अशें. आनी ऑन द कॉस्ट ऑफ कंपनी पायपलायन करून पाणी सोडलें. आनी फाटले आनीक 20 वर्सांची शेत पडींग आसलें ते आमी परत 97 सुरू केलें. पार्ट ऑफ इट आमची टोटल 80 एकर शेत जमीन आसा पिसुल्ल्या. पूण आतां जवळ जवळ 2000 जो तुमी आयिल्ले फ्लड जालो आनी मोठ्या प्रमाणात डिजास्टर जाले त्या नंतर फूल शेती गेली 22 वर्सां बंद आसा. एक्सेप्ट 2012 आनी 13 मायनी बंद जाल्या नंतर हांवें आमचे 2-3 शेतकरी आसा हांगासर तेंच्यांनी थोडो पार्ट ऑफ लँड आमी कल्टिवेट केली. पूण जेन्ना आमकां थंय रिजल्ट्स येवंक ना, उदक कमी पडलें, सिल्ट आसा, यील्ड बरें येवंक ना. आनी हें करता आसतना डेप्युटी कलेक्टर आसले, प्रदीप नायक, मागीर मामलेदार आसली आमची लेडीज, ती सगळी येवन तांकां दाखयलें सर अशें अशें अलॉंग विथ मायनींग कंपनी. हो आतां परत इशू कसो जालो? हो इशू चालू जातलो सर. फक्त कितें जालें आतां म्हटलें हे आमी ऑलवेज लेटर करता डेप्युटी कलेक्टर हांकां कलेक्टर आनी ते रिस्पॉन्ड करिना. ते निर्जीव आसा. गव्हर्मेंट बॉडी हें करिना. मागीर आमी ठरयलें, म्हाज्या लक्षान आयलें की हें आतां कोर्ट लेवल बॅटल बरी आसा, हायकोर्ट म्हणून. सोनशी मॅटर जेन्ना जालें आमी इन टच आसले विथ डॉक्टर क्लावड आल्वारीस. भाई राजन भाईचे गायडन्स आसले. भाईचे आमकां हें सदांच की पाणी म्हणजे जिवन आनी पाणी इतलें आसतना हो गांव समृद्ध आसा तेंच्यांनी भरपूर. 8 दीस जाले हो चलता हे 8 दीस जाले. आमी तांकां 4 तारखेक दिल्लें निवेदन की मायनींग तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट केलो. दामोदर मंगलजीन हे मोठे गौड बंगाल आसा जेन्ना शाह कमिशन गोंयान आयले डॉक्टर क्लावडाक हांवें रिक्वेस्ट केल्ली की म्हाका शाह कमिशन म्हाज्या गांवांत जाय.
वेदर तूं हाफ एन आवर दी ऑर 1 आवर. आनी म्हाज्या रिक्वेस्टाचेर तो शाह कमिशन हांगा आयलो आनी सेजा गोवाच्या ऑफिसांतल्यान मागीर ताका सायट दाखयली. तेन्ना तांकां भरपूर डिस्कशन जालें, पीठ पळयलें आनी DMCच्या लोकांक ताणें प्रश्न केलो, तुवें वेर इज युअर मायनींग पीठ काय म्हणून. कित्याक तेणी आतां जो म्हाल जो डंप आसा तो म्हारसडो म्हणून ह्या जमनींतल्यान काडलो म्हणून दाखयलो. ती आमची कोमनीदाद लँड, हांव कोमनीदादचो हें महाजन. थंय आमच्यो स्वता आज्याच्यो पयलींच्यो काजी असल्यो, आतां बिंडणी वगैरे आसा. जाल्यार थंय मायनींग पीठ नासतना येदो व्हडलो डंप जालो कसो. म्हणजे हे सगळे टोटल जे शाह कमिशनान म्हटलेलें जे इल्लिगल मायनींग हें सारकें प्रूव जाता पिसुल्ल्या गांवांत जी आतां ट्रान्सपोर्ट आसा. हय तो ते इशू आतां सगळे कडेन गोंयभर हय. इशू आसात. हय तुज्या पिसुल्ल्या गांवांत उदकाचो प्रश्न दर आतां फाटली 20 वर्सां आसा म्हणटा. आसा 30 वर्सां पयर आसा. आतां नव्यान तो प्रश्न नव्यान सर कितें जालें, आमी जेन्ना हायकोर्ट पिटिशन जालें, हायकोर्ट डायरेक्शन जालें, तितूर गोवा फावंडेशनान हेल्प केलें आमकां. आनी आमी पिटिशनान डायरेक्शन दिलें की उदक आसा मायनींग पिठांतलें तें शेताक दिवचें. दॅट इज अवर मेन प्रेयर. आमच्यो ज्यो प्रेयर्स आसल्यो दॅट इज अलावड. ते पिठांतलें उदक तळ्याक दिवप, तळे डिसिल्ड करप, थंयच ते स्टोर करप आनी स्टोर करून पाणी आमकां हरणी आसल्यो तश्यो सोडप. तिसरें माती काडप, सील्ड जी पडल्या ती काडप. त्यानंतर गूड पोर्टेबल वॉटर सगळ्या गांवांक दिवप पिवप. आतां मायनींग कंपन्यांचेर हायकोर्टान आदेश दिला. दिल्लो आसा. वकील केन्ना दिल्लो आसा? एक 2.5 वर्सां जालीं. अडेज वर्सान कांयच जाल्लें ना. 2.5 वर्सान जालें. हांव डिस्ट्रिक्ट मिनर DMF मिटिंगाक हांव स्वता रिप्रेझेंट केलें, गेला हांवें थंय मांडला कलेक्टरा कडेन सुद्दां. प्रसन्न आचार्य आसलो डायरेक्टर ऑफ मायन्स, त्या पयलीं तेंचे आनीक असले त्या वेळार सुद्दां. पूण हेंचें कितें जालें, कांयच हेंचें सिस्टम काय ना. तेंच्यांनी 2.5 वर्सान निर्णय दिवनूय आदेश दिवनूय ताचें इम्प्लिमेंटेशन जाय. इम्प्लिमेंटेशन पार्ट केलें तेंच्यांनी. खंयचें आमकां 113 लोकांक तेंच्यांनी टाकयो दिल्यो गांवांतल्या भितर. हो वाडो आसा. आतां म्हाज्या घरान आईच्या नांवार एक टाकी मेळ्ळ्या. आतां म्हजे घर दुसरे आसात. गांवकर वाड्यार अजून अर्दो वाडो उरला. मागीर हरिजन वाड्यार मेळ्ळ्यो, देव वाड्यार. बाकीचे आमचे 8 वाडे आसा तांकां अजून टाकी दिवंक ना. आनी जे टाकी दिल्या हायकोर्ट डायरेक्शना प्रमाणे भितर अजून उदक घालूंक ना सरकारान. तेंच्यांनी सांगलेलें गूड पोर्टेबल वॉटर. तुमी ही मागणी करपाक गेले हय. तेन्ना तुमकां अक्षरशः पोलिसांनी मारले. ना, आमी त्या वेळार वचूंक ना. आमचो विशय आमी 4 तारखेक इन रायटींग डेप्युटी कलेक्टरा कडेन रिटर्न दिलो, मामलेदारा कडेन दिलो. मामलेदार थंय आसलो. जवळ 1 वर आमची चर्चा जाली. सगळे शेतकरी आसले. मागीर तशेंच पोलीस स्टेशनार दिलो. इमिजिएटली PI ना म्हणटूच PI कडेन हांव फोनार उलयलो, साहेब अश्यो अश्यो आमच्यो मागण्यो आसा, 5 दिसां भितर जर जायना 6व्या दिसा आमी धरणे धरून बसतले. हो आमी तांकां सांगलें 4 तारीख. आनी मागीर पंचायतीक दिले सेम डे. आनी दुसरे दिसा आमी मुख्यमंत्र्याक मेळपाक गेले शेनवारा घरा. शेनवारा CM मेळोंक ना म्हणून आयतारा आमी शेतकरी गेले 9 लोक. आयतारा CMची भेट जाली. CMन सांगलें आपूण डेप्युटी कलेक्टराक सांगता आनी तुमकां उदक दिवंक लायता, माती काडूंक लायता आनी तो सगळें पळयतलो म्हणून उदकाचो. आनी आमी आयले थंयच्यान. दुसरे दिसा वाट पळयता जाल्यार 11 सुमार डेप्युटी कलेक्टराचो म्हाका फोन आयलो की अशें अशें आहा, परत तुमचो आपूण हें मेमोरंडम पळयला, ड्राफ्ट आपूण रेडी केला, आपूण वील सीट आनी वील हॅव मिटींग. हांव म्हटलें सर बेगीन हें करा, तुमकां आनीक 3 दीस उरल्या म्हटलें. बुधवार हो लास्ट आसा. कित्याक आमकां म्हटलें सहन जायना. आनी तेज्या पयलीं सुद्दां आमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मेळ्ळे सगळे बिफोर इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट. ताका सांगलें सर अशें अशें हायकोर्ट डायरेक्शन आहा तुमी, कित्याक ते नवीन येयल्या चार्ज घेतले. त्या पयलीं आसलो दुसरो गांवकर साहेब आसले. ताका म्हटलें सर आमकां पाणी रिलीज करूंक जाय आनी एक मिटींग फिक्स कर कलेक्टरा कडेन. आमी 4 वेळा गेले. हांव जयेश्वर. कलेक्टरान आमकां थंय 3 आमी चार्ट हें धाडलेलें 6:45 रातची जाय सर आमकां अपॉयंटमेंट दिवंक ना. वो नॉर्थ गोवा आतां कलेक्टर आसा न्ही तो प्रेझेंट कलेक्टर. नवीन आयला तो सावथाचो नॉर्थाक ट्रान्सफर जाला तो. मागीर आमी बरोच वेळ रावले. हांवें रिक्वेस्ट केली. आमी म्हटलें 70 साकून येयला. आतां पावस सुरू जालो त्या वेळार मातसो. आमी म्हटलें वतले कशें, भिजत आयले आमी. पूण हो टायम दी न्ही. हांवें पयर CMा कडेन कंप्लेन केली. पोलीस केन्ना इंटरफेर जालो? जेन्ना आदले दिसा त्या दीस सकाळ पासून कोण येवंक ना. आमी पयले दिसा धरणे ब्रेस्तारा सुरू केले. देवाक गाराणें घातले, सांगलें आमी सगळे शेतकार एक आसा आनी आमचे डिमांड क्लियर जावचे म्हणून. आनी बसले जाल्यार कोण येवंक ना. सांजच्या वेळार पुलीस मागीर येयले.
आनी म्हणटा साहेब तुका आपयला थंय म्हाका एकट्याकूच तो PI रावलो OPचेर होंडा. हांव म्हटलें हांव एकटो कित्याक येवं, आमी सगळे आसा. एक तर सगळ्यांक आमी येता थंय टायम जाल्या उपरांत आमचे 8 ते 5 आसले. नाजाल्यार साहेबाक एक रिक्वेस्ट कर की आमी येता म्हणून. हांवें ताका सांगलें इतले लोक वचच्या पेक्षा तूं यो. येवपाक तयार नाहलो तो. मागीर म्हाका कळ्ळें की हेंचे षड्यंत्र चल्लां आमकां अटक करपाची. आनी मागीर ताणें फोन केलो तुमकां सगळ्यांक भितर उडयतलो म्हणून वगैरे. हांवें म्हटलें उडय, सगळे आमी तयार आसा. आमी कितें गुन्हो केला तो सांग तूं. सगळे तयार आसा. मारहाण केन्ना जाली? मारहाण ही कालच्या दिसा जेन्ना आमी थंय बसलेले, आमी थंय धरणे धरून आसले आनी पयर हांवें डायरेक्टर ऑफ मायन्सा कडेन कंप्लेन केली. स्वता उलयल्लो विवेक HP कडेन. हो जो ओर व्हरता तो तेजे आमकां मायनींग पीट दाखयत जे काडला तो, आनी आमकां दुबाव आसा हे सगळें इल्लिगल आसा आनी तुमी इल्लिगलाक प्रमोट करता आनी पोलीस प्रोटेक्शनान व्हरता वीच इज इल्लिगल. ते सो म्हाका हे मारसाडो म्हणटा ती ताका हांवें सांगलें ही आमच्यो काजी आहा थंय, आमचो थंय म्हटल्यार कोमनाथ जमीन. हांव म्हटलें म्हाज्यान थंय म्हाज्या म्हायती प्रमाणे एकू पीट ना. जर तुमी ते हेजेर स्लीप हांवें पळयली. मारहाण तुका भितर व्हेलो, हय. भितर दवरलो आनी भितर मारलो तुका? भितर व्हरून मारलो. तेंची प्लॅन जाल्लो सामको प्री प्लॅन केन्ना जेन्ना आमकां हांगासून व्हेले ओडून गाडयेन व्हेले. आमी बायलां सगळीं आक्रोश करतालीं सगळ्यांक व्हरा म्हणून. 60 लोक आसले जाल्यार आमकां थोड्यांकूच हें केलें आनी थंय व्हेलो जाल्यार आमी पावच्या पयलीं DYSP थंय पुलीस स्टेशना भितर हजर आसलो. नांव कितें? DYSP सागर एकosकर. आनी पयलो तेणें आमी म्हटल्यार गाडयेंतल्यान देंवचें ना कित्याक जो पर्यंत बायलांक आमी गाडयेनूच बसून रावले अर्दे वर घोशणा दिताले. हो गाडी तांकां भितर घेवंक लायली. तेणी ऑर्डर दिली पोलीस स्टेशना भितर सगळ्यांक काडून भायर घे म्हणपाक लागलो. PI पयलो येयलो डायरेक्ट म्हाका धरून तेणें भायर काडलो बसींतलो भायर काडून चल आनी गाळी घालपाक लागलो. डायरेक्ट गाळी घालून तो म्हाका भितर लॉकअपान व्हेलो. हांव मुतोंक गेलो, मुतोन येयलो. आतां म्हटलें घरा कडेन कळोवंक जाय चलो म्हजो शाळेन वायपय आसता, बायलेक की ताका हाडूंक जाय, हांव हांगा अरेस्ट केला म्हणून. हें सांगपाक म्हणून हांव थंय आतां ते म्हाजे भितर सगळें दिवन लॉकअपान आसलो. तितल्यान फोन ताका म्हटल्यार रिक्वेस्ट केली नाल्यार तूं कळय म्हटलें ताका. तो कळयना म्हणून हातीन फोन घेता तो येयलो डायरेक्ट आनी म्हजेर नाकार मूठ मारली हांगासर ते सागर एकosकर DYSP. आनी सागर एकosकरान मारहाण जी पळय केल्या हय ती मारहाण हे कित्याक म्हणून तुम्ही आंदोलन करतात, तुम्ही मायनींग कंपन्यांचो विरुद्ध दाद मागतात, तुमकां हायकोर्टान मान्यता दिल्या. हय. सागर एकosकर हो कोणाचो एजंट कसो वावुरलो? तो आतां प्युअरली खाण कंपनीचो एजंट आनी ताका थंयच्यान पयशे जावं कितें मेळ्ळा तें आमकां खबर ना. पूण तो कंपनीची फूल बाजू घेवन गाळी सवंक लागलो. आनी तूं हांकां फटयतलो वयल्यान म्हाजेर एलिगेशन करता की हांवें पयशे कंपनी कडल्यान घेतल्या आनी हांकां भडकोवपाक लागलो तो. तुमकां खबर ना तेणें वचोन सेटींग तो सेपरेट मिटींग करता कंपनी कडेन आनी तुमी पिशे तुमकां घेवन तो बसला. तुमी तुमचें कितें म्हाका तुमच्या ह्या भागान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आसा हय ताजेर लक्ष ना? मुख्यमंत्री सावंत हे साखळी मतदारसंघ आमी तांकां 2019 मेमोरंडम दिल्ले आनी तेन्ना तेंच्यांनी आश्वासन दिलें. आमी लेखी तांकां पत्र दिल्लें की पाणी सोड जशें तेणें आपल्या मतदारसंघान सोडलें तशें. तेणें एश्युरन्स दिलें आपूण येता तुमचें पळयता उदक सोडूंक लायता माती काडूंक लायता. 22 पर्यंत येवंक ना. आतां म्हाका प्रश्न म्हजो असो की हांगा ह्या दिसांनी मायनींग बंदी आसा, मायनींग चालू आसा काय ना हांगा? मायनींग चालू आसा इवन तें थंय आसा. आमी पयलीं तांच्यांनी व्हेल्ले ते रूट दिता ते डायवर्ट करून सगळे व्हरता. आतां म्हजी दुसरी अजूनय थंय खणटात मायनींग? आमकां आवाज येता 2:30 सुमार. हांवें पयर तेन्ना सेजागोवाचो ऑफिसर आयलो तेन्ना विचारलें ताका तुमी रातचें काम करता? तो म्हणपाक लागलो आमी रातचें आनी कांय करिना म्हणपाक लागलो. सेजागोवाचो मांद्रेकर म्हणून ऑफिसर. पयर जेन्ना बसले आमी कालूच आयला तो काल पयर कोण येवंक ना ते तर ना म्हणपाक लागलो. बाबू साहेब म्हाका एक सांगात, हांगा उदकाचो प्रश्न कितलो वायट आसा? आमकां हांगा उदकाचो प्रश्न आमकां खूब वर्सां जालीं उदकाचो प्रश्न ना. आनी आमकां शेताचे लुकसाणीचे पयशे दिवना. शेतां आमची आतां बंद आसा. जवळ जवळ 20 तर 93 पर्यंत शेतात बंद आसा. थोडे मदीं थोड्यांनी गेले उदक दिना न्हू. कंपनी मायनींग खूब पाणी भरलेलें आसा. म्हाका एका मायन ओनरान सांगलां की लोक बेटा बोवाळ मारता म्हणून, की लोक बोवाळ मारतात पयशे दिले की वगैरे रावता म्हणून. ना आमकां कोणी पयशे दिवना. आतां 28 लुकसाणीचे पयशे आमकां दिताले. 18चे मेरेन पयशे दिवना. 2018 सालाचे मेरेन पयशे दिवना. आनी पाणी आमकां अजिबात आज पासून पाणीच आमकां ना. दाटवाड्यान अजिबात पाणी ना. तुमी खंयचें उदक पिवपाक खंयचें उदक हाडटा? टँकरीचे आमकां सकाळी एक टँकर दिता उदक भरपाक आनी एक टँकर वाट करायची आसा ती बेरालां भरपाक आसता.
पिसोल्ले गांव हांव सदांच म्हणटा गोंयांतलो सामको सुंदर गांव. आनी सुंदर गांव कशे घडटात? 2 वर्सांनी, 5 वर्सांनी, 20 वर्सांनी सुंदर गांव घडनात. ताजे खातीर शेकड्यांनी वर्सां लागतात. शेकड्यांनी वर्सांचो श्रम हांगचो मनीस मातयेन हात घालून काम करता, पिळग्यो नांदतात. शेतकरी एक आसना, शेतकऱ्या फाटल्यान पिळग्यो तयार जाल्ल्यो आसात. ह्यो पिळग्यो गांव वसयतात, पिळग्यो शेतां निर्माण करतात, तातूंत धान्य पिकता. हें धान्य लोकांचें पोट भरता. आनी जेन्ना मायनींग पळय आमी आयकतात, तें मायनींग कितें? मायनींग म्हळ्यार गोंयचो विध्वंस हो कसो जर जाला तर पिसोल्ले गांवांत येवन पळयात. पिसोल्ले गांवांतल्या उदकाचे स्रोत ना जाल्यात, शेतां ना जाल्यात, भाटां ना जाल्यात. सबंद हांगचे पळय जे 5वी साण जे आशिल्ली पांचवे गांव तो ना करून उडयला. आनी आमी पळयात तुमी ही शेतां ह्या कशे तरेन हांगा सबंद गाळ भरला. हांगा शेत करपच शक्य ना. शेतां इतल्या खातीर करप शक्य ना कारण आमी पळयता सरभोंवतणी हांगा ह्या शेताच्या सबंद मायनी आसात. त्यो पळयात थंय दिसपी त्यो मायनी, थंय सबंद दोंगरचे दोंगर सामके कापून उडयल्ले आसात. आनी हे दोंगर जेन्ना कापून उडयतात, विध्वंस करतात, म्हणजे कसल्याय तरेचे एक मायनींग करता आसतना कांय निती नियम असतात. हे नियम कशे करचे ताका म्हणटात आमी सस्टेनेबल. म्हणजे शेतां आसतात, उदकाचे स्रोत असतात, तांचो इबाड जावप ना. शेतकारांच्या पोटार पांय दवरप ना. आनी पोटार जर पांय दवरलो जाल्यार सुद्दां तांची उदकाची, शेतांची निगा राखपाची जबाबदारी, जापसालदारकी ह्या खाण कंपन्यांचेर येता. आनी ते पळोवप कोणें? आमचे कडेन कोर्ट आसात. हायकोर्ट आतां फाटलीं कितलींशीं वर्सां वेगवेगळे निर्णय दिता. हाजी अंमलबजावणी जायना. आमी पळयतात फाटलीं 2 वर्सां हांगचे शेतकार सतत आंदोलन करीत आसात. पूण तांकां तांच्या हातान कितें पडटा? जेन्ना आंदोलन करतात की बाबा आमकां आमचो हक्क दियात, आनी इतलेंच न्ही, हक्क आसाच, हायकोर्टान दिल्ल्या निर्णयाची अंमलबजावणी करात. हायकोर्टान कितें सांगलां? हायकोर्टान सांगलां हांकां उदक दियात, हांकां पिवपाक उदक दियात, हांकां शेताक उदक दियात. हांची शेतांनी जो पळय गाळ पळय गेला, हांचे तळयो ज्यो पळय तातूंत भितर ते पळय गाळ साचून तळयो नश्ट जाल्यात, त्यो परत निर्माण करात. आनी हो तांचो पोटाचोच प्रश्न न्ही, हो गोंयच्या अस्तित्वाचो प्रश्न. आमी सतत मांडटात गोंयचें अस्तित्व खाणीचेर ना, गोंयचें अस्तित्व आसा हे जो पळय 5वी साण ताजेर आसा. हांगची शेतां, हांगची भाटां पूर्ण काबार करून उडयतले. आमकां नाका शेतां, आमकां शेतकार नाकात. सांगात, सरकारान सांगचें आमकां शेतां नाकात, शेतकार नाकात सांगचें. ते वेगळो पर्याय सोदतले. फाटल्या कांय वर्सान शेतां बंद जाल्यात आनी फाटल्या कांय वर्सान आमच्यो खाणी बंद जाल्यात आनी लोकांनी परत शेतां निर्माण केल्यात, बागायती निर्माण करतात. आनी तांचो सरकाराचो कसलोच आलाशिरो नाका. कितें चल्लां? आमी प्रश्न विचारतात. पोलिसांची ही जुलूम जबरदस्ती पळय चल्ल्या. शेतकऱ्यांक जेन्ना आंदोलन करता तेन्ना मारतात, ते कोणाच्या हातांतले बावली? सरकाराचेर तांचें नियंत्रण ना, सरकारान तांचेर कंट्रोल दवरप ना, शेतकारांक कसलें संरक्षण ना. मायनिंगाचो जेन्ना प्रश्न आमी घेतात तेन्ना जे कोण ह्या क्षेत्रांत काम करतात तांचे कडेन वचप, तांचे कडेन उलोवप हें आमची लागणूक ठरता. राजेंद्र केरकार हे इतलीं वर्सां शेतकऱ्यांक गांवांक वचून सतत तांचे प्रश्न समजून घेतात आनी ते माध्यमांतल्यान मांडटात. आजय बी पिसुल्ले गांवच्या ह्या प्रश्ना विशीं आमी राजेंद्र केरकारा कडल्यान विचारून घेवया. प्रश्न कितें आसा हो? 70लो पिसुल्ले हो जो गांव आसा तो एका वेळार शेतान समृद्ध आसलेलो. हांव ज्या वाठारान उबो आसा त्या वाठारांतलो जो पिसो देव आसा तो शेकड्यांनी वर्सां पयलीं जेन्ना आकाश मार्गे हांगा वयतालो तेन्ना ताका दिसलें की हो गांव कितलो शेतांनी नटिल्लो आसा आनी देवाक दिसलें आपूण हांगा रावचो आनी ह्या गांवचेर तो पिसो जालो म्हणून लोक ताका पिसो देव म्हणटा. ह्या गांवांतली पेज इतली गोड आसा ती जेन्ना देवीन आस्वाद घेतलो तेन्ना ती देवी हांगा पेजाळी देवी जाली आनी रावली. आनी आयज जर तुमी ह्या गांवांत पळयलें जाल्यार तुमकां दिसता सगळो विध्वंस, अक्षरशः शेतां भाटां कुळागरां हांगासली नश्ट जाल्लीं आसा. आमी म्हणना की खाण वेवसाय बंद करचो पुराय तरेन, पूण ज्या पद्दतीन हो वेवसाय चल्ला लोकांच्या उदरगतीच्या जगपाच्या माध्यमांक उध्वस्त करून ते पळयल्यार खूब विदिर्ण जाता. आयज हांगासर न्हय तर पुराय गोंयान ज्या पद्दतीन मायनींग चल्लेलें आसा तें मायनींग जर अशेंच चालू उरलें जाल्यार आमकां येता त्या काळान पिवपाचें उदक मेळप खूब कुस्तार जातालें. शेतां आमची नश्ट जाल्लीं आसा, बागायती आमच्यो नश्ट जाल्ल्यो आसा. ज्या गांवांत एका वेळार कुळागरां खातीर फामाद आसलेलो सुर्ला गांव जर पळयलो जाल्यार तो आयज विनाशाच्या उंबरठ्याचेर आसा. लोकांक शेतां करपाची इच्छा आसा. जेन्ना 2014 सावन मायनींग हांगासर बंद जालें, 2018तल्यान पुराय तरेन मायनींग बंद जावचें अशें सर्वोच्च न्यायालयान आदेश दिल्लो आसता. पूण तरी आसतना आमकां दिसता की हांगा
हो जो व्यवसाय जो असा तो व्यवसाय ज्या पद्दतीन उत्खनन जाता, ज्या पद्दतीन हो खाणमाल व्हरता तो पळयल्यार दिसता की ह्या परिसराच्या एकंदर अस्तित्वाक भवितव्य मेळप खूब कठीण आसा. लोकांक दिसता की आमी शेतां करची, बागायती करची, पूण दुसऱ्या आमकां अशें दिसता की पुराय शेत जें आसा हें गाळान भरिल्लें आसा आनी ताका लागून शेतां सुद्दां करप लोकांक कठीण जाल्लें आसा. राजन बाब म्हाका एक सांग, हांगा कायद्याचें राज्य चालू आसा काय ना? अरे हायकोर्ट आसात, पुलीस आसात, सरकारच्यो वेगवेगळ्यो यंत्रणा आसात, तांचे नाकार टिच्चून म्हणटा तशें हें कितें चल्लां? लोकशाही देश म्हणटा तेन्ना न्यायालयान जो आदेश दिल्लो आसा तो पालन जाता काय ना हे पोलीस अधिकाऱ्याचे कर्तव्य आसता. पूण आयज आमी जर पळयलें जाल्यार 70 म्हालान आमकां दिसता की पोलीस अधिकारी आसा हे जशे हुकुमशाह आसता त्या पद्दतीन वावुरतात आनी ज्या पद्दतीन हनुमान परबाचेर मारहाण ताका जाल्ली आसा, हाच्या पयलीं ताका मारहाण जाल्ली आसा, ते दाखोवन दिता की हांगासर कोण अन्याय त्याचे आवाज उठयता त्याचो आवाज पुराय तरेन बंद करपाचो. आनी आयज तो आपल्या विजन हॉस्पिटलान दोळ्याचेर उपचार घेवपा खातीर गेल्लो आसा. तेचे वयल्यान कळटा की पुराय तरेन हो बेकायदेशीर व्यवसाय आसा, ताका खंय तरी आश्रय दिवचो ह्याच तरेन पोलीस यंत्रणा जी आसा, सरकारी यंत्रणा आसा ती वावुरता. हो पुराय तरेन बेकायदेशीर वेव्हार जो आसा तो सरकारान जर थांबोवंक ना जाल्यार लोकशाहीची ती हत्याच जातली. म्हाका एक सांग, हायकोर्ट निर्णय दिता हे सगळे अशे तरेची अंमलबजावणी जावपाक जाय, शेतांक उदक मेळपाक जाय, लोकांक पिवपाक उदक मेळपाक जाय, तरी आसतना हायकोर्टाच्या निर्णयाची पायमल्ली हांगा कशी जाता? कारण हे जे सरकारी अधिकारी आसा ते ठरयता की बाबा हे सगळे जे आसा हे चलपाक जाय बेकायदेशीररित्या आनी ताका लागून हे आयज मेरेन चलत येयल्लें आसा. पुराय गोंयान आमी ज्या ज्या वाठारान आवाज उठयता थंय आवाज लोकांचो दबोवपाचें जें काम आसा ही पोलीस यंत्रणा करता. ज्या पोलीस यंत्रणेचें कर्तव्य आसा की बाबा लोकशाहीची जी मूल्य आसा तेंचें संवर्धन जावचें, तेच पोलीस यंत्रणा लोकांचो आवाज दाबोवपाचो प्रयत्न करता, लोकांक मुखें करपाचो प्रयत्न करता आनी तशाच पद्दतीन हे सगळें चल्लालें आसा. हे खूब दुख्ख दिवपी गजाल आसा. पिसुल्ले गांवच्या देवूळ वाड्यावयले जयेश्वर बुधो गावडे हांचे बरोबर आमी आसात. तांचे कडेन तेच उलयता, ते स्वता नांगर धरून शेत कसपी मनीस. म्हाका एक सांगात, कितें हांगा तांकां मारहाण कित्याक जाली हनुमान बाबाक? मारहाण म्हटल्यार दबाव घाल, म्हणजे लोकांच्या सांगण्या प्रमाणे ताका मारहाण करता, कळ्ळें न्हू. तो एक बरो नागरीक भुरगो, लोकांक कायदे दिवपी, समाजसेवक, लोकांक पावपी मनीस असो आमी म्हणून आमी ताका सपोर्ट दिता. आमी ते पिसुली शेतकरी संघटना ताका आमी मेंबर आसा. बरो आमकां विश्वास म्हणून लोक सांगले तरी आमी आयकोंक शकना. कोण तो असो करता, खंयसर मायने वयता, पयशे घेता, ते आमकां खरें दिसना. हे कितें तरी अशे तरेचे आरोप सदांच जातात. कोण तुमचे मायनिंगान काम करपाक लागले की ते पयशे घेता म्हणून आरोप करप. ना हे खोटे, हे तेजे खोटो आरोप घातला. हे सुद्दां मारला, त्या कोणाक तर मारला, तेणी कितें कोणाच्या गोलाक हात घातला अशें म्हणून सांगता, ते खोटो आरोप, कळ्ळें न्हू. आमकां खरें तें कितें आमकां खबर आसा, आमी तेज्या वांगडा दीस काडलेले आसा. म्हाका आतां कमीत कमी तेज्या वांगडा 5 वर्सां जालां हांव भोंवता. म्हाका खबर आसा तो विश्वासी मनीस म्हणून. प्रश्न आमचे हेच आमचे शेती करतलो जाल्यार आमकां करपाक गावना. सगळो डस्ट जाला, कंपनीन सगळे काबार करून उडयला हांगा. आतां तुमी पळयल्ले आसतले, तुमकां दिसता. हातून भितर कितें सगळें सिल्ट गेलां आनी ते ताका लागून कस तुमी शेतां रोयले जाल्यार ती पिकनात अशें न्ही तें? हय, ते सिटी गेला म्हणून ते करूंक गावना न्हू. मेन म्हटल्यार पाणी चडना, पाणी ना. कंपनीन खोल गेला म्हणून ते पाणी सगळं कंपनीच्या पिठान आसा. ते सोड म्हटल्यार ते आयकना. आमकां कोर्टाचे कायदे खबर ना, पूण ते म्हणटा की कोर्ट कायदो जाला, पूण तो आतां कोण करिना तो आमकां काय कळना. आतां सीएम करिना, सरकार करिना, तो आमकां खबर ना. पंचायतीचें काम हे पंचायतीचें काम करून घेवपाचें. आमी निवडून कोणाक काडटा? एक गांवान एक पंच आसता, तेणी त्या पंचायत बोर्डीन कितके आसा मेंबर, 1 किंवा 8 आसता. तांकां सांगून ते मिटींग घेवन ते डिस्कशन करचें आसता लोकांचो हे करपाक. ते कांयच करनात, लोकां कडेन येना. कांयच करिना, फक्त दबाव हाडटा. म्हाज्या सारको लोक फुडें गेलो न्हू, तूं कित्याक करतले, तुका ते अशें करतले, तशें करतले, भितर उडयतले, मार दितले, असो दबाव घालता. गोंयाक कितलो फ्युचर आसा हे सगळें पळयत जाल्यार? हे पळयत जाल्यार गोंयच्या बाबतीन हांव स्पश्ट सांगता की गोंयच्या हाका फ्युचराक कांय संदी ना, स्कोप ना. त्याचें कारण अशें की गोंयांच्या लोकांकच तेचे पडलेले ना जायत जाल्यार राजकारणी विचार कित्याक करतले? राजकारणी आनी लोक हेंचें समीकरण खंय जुळटा इलेक्शनाच्या वेळाचेर. बाकी खंयच्याच प्रश्नाचेर लोकांचें आनी राजकारण्याचें समीकरण जुळना. विकास मॅक्झिमम पयसो ओंतप आनी उध्वस्तीकरण करप हेका राजकारणी विकास म्हणटात.
खाणींचो प्रश्न येता तेन्ना पर्यावरणाचो प्रश्न येताच. पर्यावरणाचा विध्वंस म्हणजे पळय म्हणटात तो कितें आमी सदांच म्हणटात पर्यावरण सस्टेनेबल मायनींग किंवा खंयचोय उद्योग आसचो पर्यावरणाचो जेन्ना उद्देश जाता तेन्ना गांव नश्ट जातात शेतकरी नश्ट जातात आनी एक मनशाची पळय जी इतले येदे व्हडले मनीस जात पळय जी तयार जाल्ली आसा इतल्या वर्सान आनी ती जी पळय संचीत आसा ते काबार जाल्ले आसा. आमी पळयतात आमचे बरोबर आसात रमेश गावत जे एक पर्यावरणवादी आनी झुजपी पर्यावरणवादी. रमेश म्हाका एक सांगात की कितें चल्लां की पूर्ण पर्यावरण काबार करून उडयतात. हेचें कारण अशें आसा की जे राजकारणी आसात ह्या राजकारण्यांक गोंयचे कसलेंच कांय पडलेलें ना. गोंयचें पडलेलें ना. परत गोंयच्या लोकांच्या कडल्यान जे मतां मागपा खातीर जे धांवतात ह्याच इलेक्शनाचे आतां निमित्तान सांगता हांव कायमचे तांकां लोकां कडल्यान मतां जाय पण लोकांचे प्रश्न सोडोवपाची इच्छा ना किंवा लोकांक जगोवपाक जाय आनी एक अशा प्रकारचें वातावरण तयार दवरपाक जाय जे पर्यावरणाक पूरक आसता जे तेची पूरकता जी आसता ती माणसाच्या जगण्या खातीर आनी त्याच्या समृद्धी खातीर त्याच्या विकासा खातीर पूरक आसता. तीच न्हय तर अर्थकारणा खातीरय बी पूरक आसता. पर्यावरण जर संतुलीत असलें समतोल असलें तर ते अर्थकारणाकय पूरक ठरता आणि अशा दृश्टीन एकूण संपूर्ण समाजाच्या विकासाची एक तुमी जी घडी आसा ती विस्कटून उडयनात. म्हाका एक सांगात रमेश बाब सबंद 70 तालुक्यान हें कितें चल्लां 70 तालुका आमी सामको इतलो अजुनूय आमकां दिसतालो मूळ शहरान पासून मातसो पेल्यान व्हरून बरो समृद्ध अजुनूय नैसर्गीक संपदा राखून आतां मायनींग बंद जालें म्हणटात पूण खंय बंद जालां मायनींग हांगा? हाजें तर मत म्हणजे ज्या काळान म्हणजे 18 पासून जे बंद म्हणटात न्हय ते बंद बीन कांय ना. सुप्रीम कोर्टाचें जे वर्डीक जालें सुप्रीम कोर्टान जे जजमेंट दिलें न्हय त्याच्या नंतरय बी हांगासर मायनींग चालू आसा आनी तें बी कशें डंप आमी हालयता ह्याच्या अंडर दीस डिसगायज ऑफ डंप ते मायनींग करतात आनी ते व्हरतात. आनी आतां सुप्रीम कोर्टान दिलें जजमेंट एक्झिक्यूट कोण करतलो? त्या ठिकाणा वयलें सरकारच सगळे खाणवाल्यांच्या बोल्सान आसा जायत सरकारच सगळे खाण आनी राजकारणी तर ते कशें शक्य आसा? कितलोय व्हडलो निर्णय दिया सुप्रीम कोर्ट तेच्या पेक्षा आनीक कोर्ट आमच्या कडेन ना पण त्याचे जर निर्णयाची अंमलबजावणी जावपाक जाय तर हांगासरलें सरकार स्ट्रिक्ट आसूंक जाय. सरकार आतां शिरगांव तेवटेन तोच प्रकार जालो. ते वेस्ट आसा म्हणून तेंच्यांनी ऑक्शन केलें भायर काडलें त्या लोकांनी आंदोलन केलें तेका कलेक्टरान सांगलें की तुमकां आडोवपाचो कांय अधिकार ना. हांगासर तेंच घडलें हांगा पुलीस फोर्स वापरलो आनी तें केलें. म्हणजे गंमत अशी आसा की ज्या वेळारचे शेतकरी आंदोलन करतात त्या वेळाचेर सरकार म्हणजे राजकारणी एक्टीव जातात पण ज्या वेळाचेर हे बेकायदेशीरपणान खाणी करतात मायनींगवाले त्या वेळार सरकार डॉर्मंट रावता आनी आपणाक कांय पडलेलें ना अशें. हें म्हाका कळना की मायनींग कंपनी 5 आतां म्हणटात तांचो लिलाव जावचो त्या संदर्भांतली नीती सरकार तयार करना. महामंडळ जावचें म्हणटा पण ताजे महामंडळाचे नियम तयार जायनात. म्हणजे अजुनूय त्याच 7 काय 8 खाण कंपन्याच्या घशान ते घालचें मायनींग तांकांच लुटपाक दिवचें आनी तातूंत भितरले कांय थोडी मलाई आपल्याक मेळची. हातूंतल्यान गोंय केन्ना भायर सरतलें आनी कशें भायर सरतलें ते केन्नाच शक्य ना. म्हाजें तर स्पश्ट मत अशें आसा की गेली कितलींशींच वर्सां हांव पळयतां सादारणपणे 25 वर्सां पळयतां हांव गोंय ह्या एक विशेष सर्कल जे तयार जाल्लें आसा तितून भायर सरणे केन्नाच शक्य ना. कारण सबंद गोंयच्या लोकांक मायनींग हो एक इशू आसा तो ज्वलंत आसा आनी तो आपल्या विध्वंसाचें कारण आसूंक शकता हें आजुनूय कोणाक खबर ना. आनी हें जें खबर ना न्हय ही सगळ्यांत मोठी ट्रेजडी आमच्या गोंयची. आमी म्हणटा की गोंय खूब फुडारलेलो आसा हें जाल्लो आसा पण आमचें रावप कशें इन अ सेक्ल्युडेड पद्दत. म्हाका एक सांग तुमी उदकाचेर ग्रामीण भागाचे उदकाचे स्रोत हाचेर खूब अभ्यास केला. म्हाका ताजे बद्दल थोडें सांगात की हांगचे लोक पळय इतली करंदाय करतात हायकोर्ट निर्णय घेतात लोकांक पिवपाक ज्या जाग्यार उदक निर्माण जाता त्या गांवान उदक पिवपाक ना शेतांक उदक ना पूर्ण एक दोंगर जे उदक निर्माण करतात हें कितें हातूंतले हे उदकाचे बद्दल म्हाका थोडें सांगात. उदकाच्या बद्दल म्हणजे अशें एक आयरनी अशी मुख्यमंत्री सांगता की गाडयो धुवपाक पाणी वापरूंक जायना कारण ते वेस्ट जाता बरोबर. आतां हांगा खाणवाले जेन्ना सगळे पाणी पिठांतले काडटा आनी वेस्ट करतना तेचेर एकय शब्द उलयना. ही ट्रेजडी आमची. आनी दुसरी म्हणजे कितें हे जे बौद्धीक एक जे आमी जाका म्हणटात आमी कफल्लकपणा हो आमच्या राजकारणा कडेन भरपूर आसा आनी ह्या कफल्लकपणाचें कारण म्हणूनच आमचे वॉटर बॉडी ज्यो आसात वॉटर रिसोर्सीस आसात ते आतां आमी पिसुर्ले आसात. पिसुर्ल्यान 80 बांयो आसात की जितर एक पाणयाचो थेंब ना पण थंयसरलो जो पीठ आसा न्हय रमाकांत शेटये मायनींगची
त्या लिजाच्या भितर तो तुडुंब भरलेलो आसा. गांवांतले मायनींग ना. आतां साळावलीचें उदाहरण घेता हांव. साळावली हांव सरीच सांगल आसा. येदो मोठो रिजर्वॉयर तो केवळ हेचें कारण अशें की 538 स्क्वेअर किलोमिटरचें जंगल आसा म्हणून तो रिजर्वॉयर आसा. आणि तो सादारणपणे 56% लोकांक गोंयच्या पाणी पुरयता, इंडस्ट्रीक पाणी पुरयता. खांडेपार जे आसा न्हय ते जवळ जवळ 35% लोकांक पाणी पुरयता. जो पोर्तुगीजाच्या काळात 1954 तो इन्स्टॉल केल्लो. ते सगळे काबार जाल्ले आसा. खांडेपारच्या न्हंयच्या 1 किलोमिटरच्या अंतराचेर सादारणपणे 21 लार्जेस्ट मायन्स आर अंडर ऑपरेशन. आणि CSCच्या हेच्या म्हणण्या प्रमाणे 1 लाखाच्या पेक्षा जास्त तितर डस्ट पार्टिकल्स पडटात पाणयाच्या भितर. आणि हे जे सगळे आसात आणि ज्या ज्या जाग्याचेर पाणी आसा थंय खणी आसात. म्हणजे आमच्या गोंयान 120 इंच पावस पडटा. त्याच्यामुळे आमच्या भूगर्भातले पाण्याची मात्रा वाडटा. जळीस्थळी आमकां झरे गावतात. हजारो झरे आसात, बांयो आसात, तळयो आसात. ह्यो सगळ्यो ज्यो आसात न्हय त्यो सगळ्यो उद्वस्तीकरणा कडेन आमची वाटचाल चल्ल्या. शिरगांव त्याचें बेस्ट एग्जाम्पल आसा. 3 किलोमिटरचो गांव तो, 2 किलोमिटरच्या भितर मायनींग आसा. कशें उरतले वॉटर बॉडीज, कशी शेती उरतली? 144 एकरची शेती कांयच ना अशी परिस्थिती आसा. आणि पाण्याचो प्रश्न तर असो आसा की तो आतां हळूहळू गंभीर जाता. म्हणून मुख्यमंत्री म्हणटा की तुमी गाडयाक पाणी वापरूंक जायना. आयरनी आयरनी न्ही म्हणजे एका तरी गोंयच्या राजकारण्यान खणीज हो जो पळय कितें आसा ताचो अभ्यास केला, खाणीचो अभ्यास केला. थंय सगळ्या गजालीचो अभ्यास करतले, खाणीचो अभ्यास करतले, पण कसो कितलो पयसो मेळटलो आपणाक ह्याच्या खातीर अभ्यास करतले. पण बाकी खणीचो आणि लोकांचें जीवन, गांवाची समृद्धी, गांवाचें पर्यावरण. हांव पर्यावरण म्हणना, जगण्या खातीर आवश्यक आसलेल्यो ज्यो गोश्टी आसा ताका हांव पर्यावरण म्हणटा. पाणी, हवा, जमीन हे सगळे, जल, जंगल, जमीन हे सगळे इंटॅक्ट कशें उरतले आणि ते उरले ना जाल्यार कितें जातलें हेचो अभ्यास कोणाक करपाची गरज ना. कारण प्रत्येकाचे 5 वर्सां जगणें आसता. 5 वर्साच्या भितर जें कितें आसा तें कमवणें आसता. आतां जर एक आमदार मंत्री आसलेलो पयलीं, तेचे 12 कोटी उत्पन्न आसलेलें आणि कोरोनाच्या काळान सगळ्याचें उत्पन्न बुडलें. पण ह्या मंत्र्याचे 28 कोटी जाता. ते कशें जाता हेचो हिशोब दिवचो. किंवा आतां आमचे मुख्यमंत्री आसात न्हय, मुख्यमंत्र्याची तीच गजाल आसा. आणि इलेक्शन जाल्या नंतर गंमत अशी आसा, इलेक्शन जाल्या नंतर सगळी कडेन ट्रान्सपोर्टेशन सुरू जालें. इलेक्शनच्या पयलीं ना. म्हणजे तुमी वेल प्लॅन्ड कॉन्स्पिरसी करून खाणवाल्यांक कशें फायदेशीर जातले सगळ्यो गजाली हाचो विचार करतात. ना शेतकरी, ना गोंय काडून खाणवाल्यांच्या घशान घालून आंदण दिलां. आणि जेन्ना कोण आवाज उठोवपाचो प्रयत्न करता तेन्ना ताका मारहाण जाता. ताजे नंतर थंय कसलेच तरेचे कायद्याचें राज्य नासता. पोलीस तांच्या बोल्सान, सरकार तांच्या बोल्सान. तुमी म्हाका सांगात, गोंयाक वाली कोण आसा? गोंयाक कोणूच वाली ना. कारण स्वता लोकूच ताका वाली ना. लोक फक्त वाली आसात ते निवडून हाडपा खातीर उमेदवाराक. ह्याच्या पलीकडे लोक आनी कोणाकच वाली ना. ही आमची शोकांतिका गोंयची, फुडारलेल्या गोंयची, जाका 4 फावटी बेस्ट स्टेट म्हणून, वेस्ट झोनचो बेस्ट स्टेट म्हणून. काय म्हाका हे पळय, तुमचे बरोबर केन्नाय अशें उलयता आसतना, तुमची मुलाखत घेता आसतना, तुमचे कडेन संवाद सादतना एक मेळटा, हे सगळे लोकय बी कोणाचें आयकनात. आमी प्रश्न मांडीत आसात. मायनिंगाचो प्रश्न खूब वायट जायत आसा. शेतकऱ्यांचे प्रश्न आसा, शेती उद्ध्वस्त जाल्या. गोंयान सामके थोडे जागे आसतात थंय शेती थोडी उरल्या. पूण तीय बी थंय इतली तांचेर चेपणां आसात. विकास, तथाकथीत विकासाची. म्हाका दिसता गोंयाक कितलो फ्युचर आसा हे सगळें पळयत जाल्यार. हे पळयत जाल्यार गोंयच्या बाबतीन हांव स्पश्ट सांगता की गोंयच्या हाका फ्युचराक कांय संदी ना, स्कोप ना. त्याचें कारण अशें की गोंयांच्या लोकांकच तेचे पडलेले ना जायत जाल्यार राजकारणी विचार कित्याक करतले? राजकारणी आनी लोक हेंचें समीकरण खंय जुळटा इलेक्शनाच्या वेळाचेर. बाकी खंयच्याच प्रश्नाचेर लोकांचें आनी राजकारण्याचें समीकरण जुळना. विकास, मॅक्झिमम पयसो ओतप आणि उद्ध्वस्तीकरण करप हेका राजकारणी विकास म्हणटा. पिसुल्लेच्या देवले भागान आमी हांगा उबे आसात. हे एक मायनींग पीठ. एक मायनींग पीठ कशे तरेचो एक सामको राक्षसी आकार घेवंक शकता ताचें एक दर्शन. गांवचे सबंद उदक हांगा पळय ओडून घेतलां. पीठ कितलें खोल आसा ताचो अजमास काडूं येना. पूण पूर्ण आमी पळयतात ह्या पिठाच्या सरभोंवतणी सगळ्यो त्यो मायनी आसात. ताजें तें सबंद सिल्ट उदकान वचत आसा. आनी ह्यो जो पळय पीठ आसा तो उदकान इतलो भरला की सबंद पिसुल्ले गांवचें उदक ह्या पिठान ओडून घेतलां अशें आमच्यांनी म्हणूं येता. आनीक म्हणूनच हांव हे कांय गांवचे लोक आसात जे शेतकार
ते म्हाका हांगा दाखोवपाक घेवन आयल्यात हें उदक इतलें भरलां म्हणजे पूर्ण उदक हांगा आसा पूण तांकां पिवपाक आनी तांकां शेती खातीर उदक मेळना. आमी आतां कितें आमी हें पाणी म्हटलें जाल्यार आमकां शेताक सोडा आनी शेताक सोडल्यार आमी शेतां जाता न्हू ओपन करून तळ्याक पाणी सोडा आनी शेताची माती काडा. तेच्या नंतर आमचे सर्वे करून जर प्रत्येकाची जमीन हें करची पडली ना कोणा कडेन कितक्या सर्वे प्रमाण प्रमाण कित्याक जाता शेताची माती पडल्यान ते हें कळचें ना बाउंड्री कळची ना शेताची ताका लागून. आनी हें पाणी आमचो हांगासून जो आमी जे शिवरात्रेक वयता पळय वर्सान एकदां आनी सोमराक आमी दर्शनाक जे हांगा वयताले पळय लिंगाक महादेवाच्या तेन्ना ते आमकां वचपाक गावना तेंचें पाणी कंप्लीट ह्या रोडाचेर भरलेलें आसा वाटेचेर आमची म्हणजे सारकी ट्रक फोर व्हिलर गाडी सगळी देवाच्या जाग्यार सारकी थंय वयता. हें इतलें उदक आसा आनी तुमकां उदक मेळना. कोर्ट सांगता तुमकां उदक दिवपाक जाय, सरकारी वासपूट करना. हे हांगातले पायपलायन घालून पाणी तळ्या कडेन सोडा. ते कितले वर्सां सांगलें आयकाच ना कशें जालें हे पाणी तळ्यान सोडा. तळ्यासून शेतासून सगळ्या कोणाक गोरवांक कोणाक चड पयस ना सामकें लागीं आसा न्ही. पायपलायन सोडल्या तेजे सोडी तयार ना काय सांगना ना. कितलो खर्च येतलो तुमी जाणात पायपलायन घालून उदक सोडपाक? ते आमच्या समाजान एक सादारण एक 500 पायपलायन जाय पडटली. हय त्यो घातल्यो जाल्यार 1 किलोमीटर लागतली लायन. तो आमी आतां हे केला पळय तळ्या कडेन वचपाक 1 किलोमीटर लायन लागतली. म्हळ्यार व्हडलें न्ही कळ्ळें तुका. आनी शेतां इतलीं शेतां आसात ती पडंग म्हणजे ती निमाणी संपत्ती न्ही. चड सुद्दां येवचो ना म्हाका दिसता 4-5 लाख तांकां खर्च येतलो अनमास 4-5 लाख. कारण तांकां 4-5 लाख सुद्दां नाका एक पंप नवीन घेवपाक तांकां पळय कारण तेंची लायन पयलींची आसा 2 वर्सांची पायपलायन पंप तेंचे हेले आता स्टार्ट मारिना कांयच ना. पंप पंप जाय तुमकां ताका जाय ते फुडें कांयच करना. पाणी घेत ना. हे पाणी फुडलें आनीक वाडातलें आनी थंय कक्क वयतलें मोडोन. कोणाक कितें बुडले कोणाचे मायनी बुडलो कोणाक कळचें नाका कितें तें. हांगा इतले मेरेन उदक पावता न्ही. आमी पळयतात इतलें उदक अशे तरेन उदक मायनींग पिटान भरप हे अशें हाका सस्टेनेबल मायनींग म्हणूंक शकना आमी. सस्टेनेबल मायनींग म्हळ्यार कितें? सस्टेनेबल मायनींग म्हळ्यार मायनींग करप. कोणूच लोक विरोध करपाची गरज नाशिल्ली जर सस्टेनेबल स्वयंपोशक आशिल्लें मागीर गांवच्या उदकाचे स्रोत तोडप ना, गांवची शेती चालू दवरपाक दिवप. त्या नदरेन तांकां जी कितें सिल्टींग मायनिंगाची पळय माती शेतान वता ती बंद करप. व्हडले न्ही बंदारे घालात थंय झाडां लायात अशे कितलेशे उपाय कोर्टान परत सजेस्ट केल्यात सुचयल्यात. ताजो अनादर जाता. उदक एक खंयच्याय मनशाचें जगपाचें मुख्य साधन उदक आनी ते अशे तरेन मायनींग पिटान येता. सबंद गांवच्यो बांयो आसा त्यो सुकल्यात, गांवच्यो तळयो एकूय उरूं ना कारण सबंद जें पळय पोनचें उदक आसा ते सबंद हे मायनींग पीट ओडून घेता. आनी केदें हें सामको पळय जाल्यार कोणाकय दिसतलें की हें एक नैसर्गीक तळें म्हणून आनी तातूंत उदक आसा म्हणून. हो एक मायनींग पीट तो कितलो सकयल गेला तो हांवें जवळ जवळ 25 वर्सां पयलीं पळयल्लें. हांव राजेंद्र केरकाराक ताणें म्हाका हांगा घेवन आयिल्लो. सबंद गांव हो सबंद भाग हांगा वस्ती आशिल्ली ती वस्ती ना जाल्या आनी अशे तरेचो इतलें खोल गेलां तें हांव राजेंद्र केरकाराकय तो प्रश्न करूंक सोदता. हो पुराय जो पीठ आसा तो जवळ जवळ 1 माडापेक्षा जास्त खोल आसा आणि पुराय हो जो वाठार आसलो तो पयलींच्या तेंपार हांगासर देवळे म्हणून जे भाग आसा जंय शिव मंदिर आसा जे ग्रितल मित्तल वॉलनर हांगा येवन तेंच्यांनी अभ्यास केल्लो अशें पुरातत्वीय म्हत्व आसलेले ऐतिहासीक दायज गोंयचे ज्या वाठारान आसा त्या वाठारान वचपाक लेगीत ह्या परिसरांतल्यान मेळना इतली परिस्थिती भयानक हांगा जाल्ली आसा. आमी जेन्ना खाणी की पाणी म्हणटा तेन्ना गोंयांक जर उदक जाय जाल्यार अशा पद्दतीच्यो जर खाणी जायत हो पळयात तुमी केदो व्हडलो समुद्र कसो निर्माण जाल्लो आसा. अख्खें नैसर्गीक जे उदक आसा तें पुराय उदक ह्या वाठारान सांठवलेलें आसा आनी हांगासल्या लोकांचें आक्रंदन आसा की आमकां हें उदक मेळोंक जाय आनी तें उदक शेती खातीर तांकां मेळना. राजन बाब हें उदक शेता खातीर दिवचें लोकांक पिवपा खातीर सप्लाय जावचें अशें हायकोर्ट परत सांगता. कितलेशे कडेन हो हांगाच प्रश्न शिरगांव हांव तेच पळयतां. सिल्ट काडात शेतांतले म्हणून उतर दितात लोकांक उदक पावपाक जाय म्हणटा. शिरगांवचे जात्रे वेळार सुद्दां उदक पावपाचो प्रश्न निर्माण जाता. हे कित्या खातीर इतलो अनादर कायद्याचो इतलो अनादर न्यायालयीन निर्णयाचो हे कित्या खातीर इतल्या लेवलाचेर पावलां आमचें गोंय? जेन्ना सरकारी यंत्रणा जी आसता ती पुराय तरेन भ्रश्टाचारी आसता तांकां दिसता की हें सगळें चलोवंक जाय आनी ते अशें मानता की हें सगळें चल्लें जाल्यार आपल्यो ज्यो तुमड्यो आसा त्यो भरतल्यो आनी ताका लागून हें सगळें चल्लेलें आसा. ज्या शिरगांवां पयलींच्या तेंपार देवीची जात्रा भरताली त्या तळ्यान लोक न्हाताले त्या तळ्याची परिस्थिती कृत्रीम रित्या थंय उदक हाडून घालचें पडटा. हांगासर ही परिस्थिती जाल्ली आसा की लोकांक
वयतलो जाल्यार मार्ग आसा तो पुराय तरेन उदकान व्यापलेलो आसा. जेन्ना खंयच्याय सरकारी यंत्रणेक दिसता की बाबा आपले भ्रश्टाचारी जे काम आसा ते चलपाक जाय जाल्यार ते अशा प्रकारचो अनादर मागीर जालो जाल्यार तांकां पडना. आनी तीच आतां ही लोकशायेची जी पायमल्ली म्हणटा ती आमकां हांगासर जाल्ली पळोवपाक मेळटा. राजन भाऊ, आमी परत सस्टेनेबल मायनिंग, स्वयंपोशक मायनिंगाची परत भास उलयतात, चर्चा करतात. मायनिंग जाय म्हणटात, कळ्ळें तुका. पण मायनिंग जाय जाल्यार कशे तरेन तें चलोवप हाजी म्हाका जाप मेळना. तूं ह्या गांवान भितर वाडला, ह्या गांवान तुवें प्रत्यक्ष पळयलां, म्हणजे तुज्या तोंडांतल्यान ही समस्या कशी सोडोवप हाजी म्हाका जाप जाय. खरें म्हणजे सरकारान जर महामंडळ जे आसा ते जर व्यवस्थीत रित्या स्थापन केले आनी ह्या भागांतल्या लोकांक जर थंय प्रतिनिधित्व दिलें आनी सहकारी तत्वाचेर जर गांवांतल्या लोकांक घेवन जर मायनिंग केलें आनी तांकां सांगपाचें बाबा इकॉलॉजी आनी एनवायरमेंटाचे जे पॅरामिटर आसा ते पॅरामिटर सांबाळून वन्यजिवाचें अस्तित्व सांबाळून जर खाण वेवसाय जालो जाल्यार ताचो विरोध कोणाक नासतालोच. पूण कशें आसता की गोंयान कितली बाबा खाण माल आसा त्याचो अभ्यास जाल्लो ना. तो अभ्यास करपाक जाय. कित्याक आतां आमी जर पळयलें जाल्यार सस्टेनेबल मायनिंग सुद्दां करताले जाल्यार हांगासले जे मोठ्या प्रमाणान खाण जे आसा म्हणजे आपले आयर्न ओर आसा, मँगनीज ओर आसा, हे मोठ्या प्रमाणात काडलेले आसा. आता जो माल उरलेलो आसा तो सुद्धा काडटले जाल्यार तो शाश्वत रितीन काडपा खातीर तशा पद्दतीचे जर आमी एक ठरयलें जशें 20 मिलियन टन काडपाचो पयलीं कॅपिंग केल्लें. हय मर्यादा हय 20 मिलियन टन हय. काडपाक जाय, हय. ताचे काडपाक मेळना. ना तशा पद्दतीन जर जालें जाल्यार म्हाका दिसता की हो वेवसाय कांय वर्सां चलतालो आनी कांय वर्सांनी हो गोंयांतल्यान पुराय बंद जावपाच्या वाटेर वेवसाय आसा. आनी आमकां आत्मनिर्भर जर करताले जाल्यार शेती आनी बागायती होच गोंयांक पर्याय आसा. क्लाउड आल्वारेसाची पळय संस्था आसा गोवा फावंडेशन, ताणें तेंच म्हणलां की फुडल्या पिळग्या खातीर मायनिंग दवरपा जाय. ताका लागून अभ्यास करून जितलें जाय तितलेंच काडात, बाकी सगळें फुडल्या पिळग्या खातीर दवरात. जाल्यार दुसऱ्या अर्दान पळय रेनबो वॉरियर्स म्हणून जी पळय मडगांवां दक्षिण गोंयान काम करपी संस्था ती म्हणटा पूर्ण मायनिंग बंद करात. ते म्हणटा आज जर मायनिंग आमी सगळें काडून वरबडून खालें फुडल्या पिळग्या खातीर कांय उरपाचें ना. तुका दोनांय भितरले खंयचो पर्याय योग्य दिसता? म्हाका जाल्यार दोनां भितरलो असो पर्याय जाय की सद्या जे कितें विध्वंस जाल्लो आसा तो विध्वंस आमी कसो भरून काडटाले तेचेर पयलीं लक्ष दिवपाक जाय. आनी तें जर आमी पळयलें म्हणजे आतां हांगासल्या लोकांक पिवपाचें उदक आसा तें उदक दिवपाची जर प्रायोरिटी सरकारान घेतली, जो माल काडून दवरलेलो आसा तो जर ऑक्शनिंग करून ती प्रक्रिया सुटसुटीत करून ट्रान्सपरंट करून तो माल व्हरपाक दिलो जाल्यार म्हाका दिसता की हो वेवसाय आसा तो कांय वर्सां चलोवंक शकतालो. राजन बाब, म्हाका एक सांग, हे आतां मायनिंग पीट हो, ह्या मायनिंग पिटांतलो हांगा सबंद येतलो खोल गेला, ही बांय टायप येदी उडली जाल्या आनी हेच मायनिंग खणून 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 सामकी एक तूं म्हणटा एक माड इतले खोल आसा. त्याच्यापेक्षा जास्त आसा. हांव तुका म्हणन अशें की हें भरपाची जबाबदारी न्ही सरकाराची. खरें म्हणजे जो खण वेवसाय करता ताका मॅनेजमेंट प्लान दिवचो पडटा आनी वेवस्थापनानुसार हें पुराय रितीन भरूंक जाय. आनी तें भरून हे जे उदकाचे स्रोत आसा किंवा आमच्या प्राणवायूचे स्रोत आसा तेंचें रक्षण करप ही खाण वेवस्थापनाची जबाबदारी आसा. पूण ती त्या जबाबदारी तेंच्यांनी अजिबात पाळूंक ना. ज्या ज्या वाठारांत खण वेवसाय जाल्लो आसा, आमी शिरगांव पळयलें किंवा उगें पळयलें किंवा खंय जर पळयलें जाल्यार आमकां हो विध्वंसूच स्पश्टपणान दिसता. ज्या साळावली गांवान म्हणजे पाण्याचे जलाशय आसा त्या परिसरांत जवळ जवळ 15 मायनिंग लिजीस आसा. म्हणजे अशा पद्दतीन जे आमचे उदकाचे स्रोत आसा तेच जर उद्ध्वस्त केले जाल्यार म्हाका दिसना की येणाऱ्या कालखंडान आमकां पिवपाचें उदक मेळटलें अशें. हनुमंत परब हो गांवचो समाजसेवक, मायनिंगांतलो एक शेतकरी जाका मायनिंगाचो त्रास जाला, ताका जी पळय मारहाण जाल्या ती कितें तें समजून घेवपाक आमी पिसुल्ल्या गांवांत आयल्यात. आनी पिसुल्ल्या गांवांत आमी जेन्ना वेगवेगळ्या लोकांक मेळ्ळे, हनुमंत परबाची आमी जेन्ना मुलाखत घेतली तेन्ना तोच प्रश्न आयलो. आपूण फाटलीं 20 वर्सां गांवच्या ह्या उदकाच्या प्रश्ना खातीर झगडटा. गांवांत उदक ना आनी उदक नाशिल्ल्यान शेती काबार जाल्या. शेती कित्याक काबार जाल्या? कारण सस्टेनेबल मायनिंग जायना. मायनिंगाक जेन्ना आमी सतत, हांव हो प्रश्न आतां फाटलीं 20 वर्सां मांडटा, मायनिंगा संदर्भात आमी सतत उलयता तेन्ना मायनिंगाच्या विरोधान आमी आसात हो मुद्दोच ना. आमकां जाय बरी गांवची हिरवळ, आमकां जाय पर्यावरण, आमकां जाय सस्टेनेबल मायनिंग. गांवचो गांव शिल्लक उरपाक जाय, थंयचे लोक शिल्लक उरपाक, ते उबंत पडपाक जायना. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें,
तांची शेती आनी उपजिविकेची साधनां उरपाक जाय. म्हणटकीर कितें गांव कशें वसताले एका तेंपार गांव वसताले कारण जंय उदक आसा, जंय बऱ्या तरेन माती कसदार आसा, माती सुपीक आसा, थंय लोक येवन वसताले आनी तांणी हें घडयलां, हें गांव घडयलें, गोंय घडयलें. म्हणजे हे खरें म्हळ्यार मूळ पुरूश हे गांवचे. तांकां अक्षरशा उबंत उडयल्ले आमी दिसतात. आनी ते जेन्ना ते कितें मागतात, ते मागतात हायकोर्टान दिल्ल्या निर्णयाची कार्यवाही. हायकोर्टान कितें सांगलां, जे शेतकार अक्षरशा उबंत पडले, तांकां उदक मेळना, उदका विनो तडफडटात, तांचे शेतां काबार जाल्यात, ते शेतांतले सिल्ट काडात आनी गांवांत उदक पावयात. आमी हो पिसुल्ले गांवचो हे पळयात, येदो व्हडलो पीठ, ही येदे व्हडलो हे भुयार, हे येदे व्हडले माती काडून खनीज काडून सामके 1.5 माड खोल इतलें हांगा उदक भरलां. आनी ताका लागून आमी पळयतात हे फक्त पिसुल्ले गांवची अवतिकाय अशें न्ही, सबंद गोंयांत जंय मायनींग चलता थंय ही अवतिकाय. हे खरें म्हळ्यार मायनींग एक मॅनेजमेंट प्लॅन म्हणून आसता. म्हणजे मायन सुरू करता तेन्ना तुवें एक प्लॅन सरकाराक दिवप आसता. तो असो प्लॅन की मायन आपूण हें खनीज काडून जातकीर जे कितें टाकाऊ माती, बाकीची फालतू माती जी आसता ती भरून दितलो. एकाय मायन ओनरान किंवा मायनींग कंपन्यान, एकाय कंपन्यान अजून मेरेन अशे तरेचे पिल्ट भरून दिवंक नात. म्हणजे पर्यावरणाचो सतत विध्वंस करप, जितले ओर आहा तितलो ओरबडून काडप, सतत काडीत रावप. आनी जेन्ना अशे तरेचे ते खंदक तयार जाता तेन्ना अशे तरेचें उदक भरप आनी ते गांवचे सबंद ह्या वाठारांतलें उदक ते सोशून घेतात. आनी जेन्ना हायकोर्ट निर्णय दितात, ते निर्णय तुमी जाणात वर्सांनी वर्सां कोर्टान अशेच खितपत पडिल्ले आसतात. ते निर्णय जेन्ना जातात तेन्ना शेतकाऱ्याक दिसता की आतां आपल्याक न्याय मेळटलो, पूण ते जायना. शेतकरी उबो रावतात, आंदोलन करतात, तांकां अक्षरशा ओडून पुलीस स्टेशनार व्हरतात आनी पुलीस स्टेशनाचेरूय तांणी जर घोशणा दिल्यो तांकां मारतात. म्हाका दिसता गोंय हांगा येदें ल्हानशें गोंय, आमकां सदांच दिसता गोंयान कायद्याचें राज्य आसा. हांव तुमकां विचारतां, गोंयान कायद्याचें राज्य आसा आनी आसा जाल्यार हनुमंत परब हाका मारहाण कित्याक जाली? ताका मारहाण करपी पुलीस अधिकारी कोणाच्या पोशान उदक पितात? सरकाराच्या काय खाण मालकांच्या? खाण मालक ज्या पद्दतीन हो विध्वंस करीत आसात तांच्या विरुद्ध आवाज उठोवपी मनशाचे तोंड अशे तरेन मुस्कड्डा बी चलयल्या आनी कोण काय करूंक शकना. ही गोंयची अवतिकाय. म्हाका दिसता हो प्रश्न राष्ट्रीय पातळीचेर उपस्थित जावपाक जाय. गोंयांत हें कितें चल्लां? आमकां खाणी जाय, आमकां उदक जाय, काय आमकां मनीस जाय गोंयचे? आमी जर आतांच वेंचणुको जाल्यात आनी वेंचणुकांनी आमी व्हडले उतरां राजकीय पक्षांनी दिल्ली पळयतात, पूण गोंयचें उदक तुमी दिवंक शकनात. कसलें हें तुमचें सरकार? असो प्रश्न म्हाका आज हांगा करून दिसता. म्हणजे ह्या कार्यावळींत लोकांचे प्रश्न आमी तांच्या दारान वचून, तांच्या जमनीच्या भागान वचून आमी तुमच्या मुखार मांडत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV.